गाइस पळय आमचो पणस लागला। मासे 1 मीटर चढूच दवर आणि कट कर। अरे तू नवरत्न तेल खय घातलाय रे? कान में कितना डाला? 3 पैकेट कान में। हॅलो गाइज, गुड मॉर्निंग। कशी आसात तुम्ही? होप तुम्ही सगळी जाणा बरी आसात। सो गाइज आता हांव चल्ले सकयल कित्याक की म्हाका घालपाक जाय कापेत। काल आमी कापेत घालताली पण तेन्ना येयलो पावस, त्या खातीर आमी घालपाक पावोंक ना। आनी तुम्ही पळोवंक शकता आयज सारकें कडक वत पडला, त्या खातीर आयज फटाफट म्हाजें काम निपटून उडयता। आनी अवी गेला आपणाच्या घरा, तेज्या घराक कापेत घालपाक जाय आसली, त्या खातीर आनी हांव हांगासलें काम करून घेता। एकदा फटाफट कामां निपटाली का मागीर टेन्शन ना न्हू पावसाचें। कितें म्हणटात सारकें न्हू, पावस म्हटल्यार वाज। म्हाका म्हाका सगळें एकट्याकूच करचें पडटा। सकयल कापेत घाल, सकयल नळे घाल, बाकीचें काम कर, सगळें म्हाकाच करचें पडटा। परत वयल्या घराचें काम। आनी तुमकां तर खबरूच आसा की ही सगळें कामां करपाक इजी न्हू, एकट्याक धांवचें पडटा म्हटल्यार, सारकें न्हू। तुमकां तरी ह्या एजीचेर तुमचे पेरेंट्स आसतले आनी कामां करून घेवपाक कोण बाबडे सुशेगाद बसता। आपणाचो लक म्हणपाचें, कितें म्हणटा। म्हाजी पेरेंट्स ना, कितें तरी देवान चितलात आसतलें न्हू, म्हणून आयज ती म्हाज्या वांगडा ना। पण कितें म्हणून करपाचें, खंयसर म्हाजी मम्मी डॅडी आसा थंयसर बरें आसल्यार पुरो म्हणून मागता। आनी म्हाज्या मम्मी डॅडीन म्हाका सारकें स्ट्रॉंग केल्लें आसा, सगळे कामां करी सारकें, म्हाजी ओन कामां हांवूच करी सारकें। आनी दुसरें म्हटल्यार टेन्शन कसलें, हांव तर आहा न्हू वांगडा। आतां फटाफट वयता सकयल। गायज पळय आमचो ह्यो पणस लागला, ह्यो आमचो पयलो पणस। ह्यो आतां केन्ना काडप तो म्हाका खबर ना, मातशें तुमी म्हाका हेल्प करात, सांगात ह्यो केन्ना काडपाचो तो। म्हाका कांय आयडिया ना हेज्या बद्दल, ह्यो आनीक मोठो जातलो काय ना, केन्ना पिकतलो, कापो रसाळ, म्हाका कांयच खबर ना। मातशें तुमी सांगात, कमेंट करात, ह्यो पणस केन्ना जातलो, केन्ना काडपाचो तो। पळय कांटे मातशे मोठे जाल्लेले आहा फुडल्या पणसाचे, हेजे मातशे धाकटे आसा। सो गाइज आमचे आता कापेत घालपाचे काम चालू जाल्लेले आसा। 2 दीस मातशे वत येयल्लेले न्हू, हे पळयात। सो नळे मातशे सुकलेले आसा म्हणून आयज कापेत घालपाचे चितला। मातशे गळा काय ना तरी पण रिस्क, कित्याक सारकें न्हू, चड व्हडलो समज पावस बी येयलो तर तेंची भुरगीं आसता धाकटी, त्या खातीर घालून उडयल्ले बरें, कांयच हे दोरी नासतना, सारकें न्हू। आनी आमचे नाल्ल हे पळय सुकलेले आसा, एक पेणी लोंबता ती काडून घेवंक जाय। आतांच तेका फोन मारून आफयता, नाजाल्यार मागीर घालपाक जावचें ना। वयर मागीर माडाचेर चडनात ते, कित्याक सांग, माड मातसो स्लिपरी आसलो न्हू, काय माडाचेर कोणूच चडना, तें तर तुमकां खबरूच आसा। मागीर घरा कडेन एकूय नाल्ल ना, सगळे काबार जाल्लेले आसा। आनी म्हाका पळोवंक शकतात मातशी थंडी जाल्लेली आसा, ही थंडी आनी वाडना पुरो, कितें जाता खरोच मारता परत आनी नाक व्हांवता ते बरें म्हणटात न्हू। अवीक सांगलेले हांवें वकात आज म्हणून, हाडला आसतले। ए रोकिया, बीच में काहे बैठे हो रे? कसन जाए हम ऊपर? हाँ आपने टेंट बनाया है, आकाश ने बनाया है। पीछे से आ जाओ, रोकी उठ। तो चावो हा म्हाका शुअर पोयता पळय, हे अच्छा नहीं काटेगा तो टाइगर बिस्किट दूंगी। काटेगा तो मेरी बिस्किट। देखो आ गया, हमारा पीछा ही नहीं छोड़ता ये 2 मिनट के लिए। अरे ये क्या रे? ये कार्टून का ये है। ये ऊपर क्या कर रहा है? बोल रहा है मुझे भीजना है। सो गाइस ही पळय कालची कापेत तशी आसा, एका आतां कितें करूंक जाय खबर ना, कट बी करूंक जाय जाल्यार लांबच्या लांब आसा। काल आनी पावस पडलो न्हू म्हणून तशेंच सांडले। कितें करूंक जाय रे आतां? कट करो
कैची. सो गाईज फटाफट एकदाचे काम जालें काय मागीर टेन्शनूच ना. डिस्टीक मागीर पावसान भोंवपाकच पाक गावतले. कित्याक म्हणटात सद्या न्हू म्हाजें आयस्क्रीम भायर सरता. थंडी जाल्या म्हाका खूब. शेतान बितान भोंवल्या न्हू नुस्त्याक बिस्त्याक नुस्तो काय एकूय हाडूंक पावोंक ना. पण थंडी चड जाली. गाईज आमी पळय कापेत घालपाक सुरवात केल्ली आसा. पळय एक लांबचे लांब हांवें रोल हाडला. हेवटेंतल्यान घातले कट करप परत हेवटेन घालप कट करप. बांदपाक जाय तर नाजाल्यार बुडोन वयतली. सायटींतल्यान उडटा कळ्ळें तुका. माझी बॉटल फिशिंग भायर सरता. हाँ रे महंगा पड़ गया. जाले कातरची पट हांगाच्यानूच कातर या ना सकल वयचे. ज्यादा कम हो जाएगा. वेस्ट होगा उसको देना. हाँ अच्छी से कर. कशी कितें बांदची पडटली मागीर थंयच्यान हांगाच्यान परत थंय. ए आम्ही पॅराशूट करूया बघ. हाँ इधर से डायरेक्ट नीचे किती आले. कट गए. रुक मासे 1 मीटर चढूच दवर आणि कट कर. A few moments later. माझे न्हू जेवण बी जाल्लेले आसा. आता हांव परत वयता म्हाजें काम करपाक. म्हाजें नाक सारकें टमाटर भाशेन लाल जाल्लेलें आसा. वावात आहा नाक म्हाजें वावात आहा. स्टॉपूच जायना. अवे म्हणटा म्हाजी मस्ती म्हणून शेतान गेल्या म्हणून. आनी आयज हांवें जेवपाक न्हू स्विगी वयल्यान ऑर्डर केल्लेलें. म्हाजे कडेन खरेंच जायना रांदपाक. आनी इडली सांबार बी खाल्ले. आनी आतां हांव वयता परत काम करपाक. जायना आसलेल्यानी काम करचें पडटा. नाजाल्यार कितें आहा गळात बिळात जाल्यार जालें. लुकसाणाचेर लुकसाण शॉर्ट सर्किट बी जावं शकता. मेन थिंग कितें आहा जाणा आमी कापेत घालूंक ना न्हू जाल्यार सगळें उदक मिटराचेर गावतालें लायटीच्या. ताचो मागीर डबल लुकसाण जातलो आसलो न्हू. खातीर काम करचेंच पडटा. अरे तुवें नवरत्न तेल खंय घातलाय रे. कानमे कितना डाला. 3 पैकेट कानमे. वो भी नवरत्न. उसको भी दिखाओ पीछे. पर एणे कितें केला सांग. कानान पयलीं उदक घातला तेजे उपरांत तेल घातला. आतां तेजो कान दुखता खंय. अभी फिर से पानी डाल रहा है. देखो हंस रहा है. अरे कान के साथ कभी मजाक नहीं करने का. नहीं तो बहरा हो जाएगा. बहरा हो जाएगा. वो बोलता है ना अच्छा हुआ मैं अंधा हूँ. तुझे एणी 3 पॅकेटा घातली नवरत्न तेलाची. ओए उसको देख. पानी डाल रहा है. नवरत्न तेल डाल रहा है और पानी डाल रहा है कान में. तेल डाला था मना किया था मम्मी ने. दिखा रे दिखा इधर आ. कौन से कान में डाला है. कौन से अभी दुख रहा है. नहीं. सो गाइज फायनली हांव आतां सकयल पावलेले आसा म्हाज्या स्पॉटाचेर. आनी हांगासर येतात हांवें एक चमत्कार पळयलो. हे 2 हांगासले भुरगे आपणाच्या कानान नवरत्न तेल घालताले. ते बी 3 पॅकेट घातला एकट्यान. आता कितें म्हणटलं. कैसा लग रहा है रे 3 पैकेट डाल के कान में. आमकां इतलें खबर आहा तेल घालता जाल्यार केसांक घालप आनी खंयचेच तेल न्हू गायज कानान घालपाक जायना. प्लीज आपणाच्या भुरग्यांक तुमी मातशें सांबाळून दवरात. असलें ना जाल्यार नाका जाल्लें कितेंचें कितेंय करतात. मेन थिंग हांवें एकदां घातलेलें खोबऱ्याचें तेल म्हाज्या कानान. म्हाका सोमतेच न्हू हॉस्पिटलान व्हरचें पडलें. आनीक 2 दिसांनी. गांव में लोग डालते हैं. हांव धाकटें आसलें पळय तेन्ना हांवें घातलेलें कानान खोबऱ्याचें तेल मम्मीन घातलेलें.
वॅक्स जाल्लो म्हणून पळयताले भलतेच झाले हॉस्पिटलान व्हरचे पडले आनी 2 दिसांनी आनी मागीर अशें 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 फाळून न्हू कानातले सगळे काडला मातेर बितेर जाता तेल घालीत जाल्यार जाता तितले मातशें तेल घालपाचें अवॉयड करात तेल दुश्मन है सारको दुश्मन कानाचो तेज्या लगाने के लिए भी तेज्या प्रमाणे न्हू शॉपाचेर मेडिकल स्टोरार एक 100 रुपयाची बॉटल गावता नाव खबर ना तेजेर कान असता ते घालीत न्हू जाल्यार आपशीत तितलो वॅक्स असता कानान तितलो भायर सरता वैक्स अच्छा रहता है थोड़े लोग बोलते हैं रहता है तो ना पता नाही सो गाइस तुम्ही पळोवपाक शकता सध्या तर बरे 2 दीस वत पडले म्हणून आमचे शेत सगळे सुकले आता कोंगे नुस्ती काय ना शेतान पयात फुल शेत सुकलेले आसा आनी थंयसर मशीन घातलेले आहा तेवटेन आमी खंय फिशिंगेक वयताले थंयसरूय मशीन घातलेले आसा आनी आता नुस्तें सुद्दां येत जाल्यार धरपाक गावचें ना वचत जाल्यार आमचे पाय रोमतले गायस तुम्ही पळोवं शकता हांगासर सगळे उदीक भरलेले आसले आनी आता सगळे उदीक गायब जाल्लेले आसा आनी हाँ मच्छियाँ भी आई थी ना हाँ अभी नहीं है आनी गायस आमी आज शेतान येयल्या कुड्डूची भाजी सोदपाक कुड्डूची भाजी गावली जाल्यार बरी मस्त पैकीन कुड्डूची भाजी करतली माझी फेवरेट ओके सो पळया गायज ही जी तुम्ही ड्रोन व्हिडिओ पळयता ही न्हू खूब दीस पयलींची ओके पावस पडलेलो पळय त्याच्या दुसऱ्या दिसाची हांवें घालूंक नासली आतां घालता तुमच्या खातीर ओके सो दीस प्लेस इज अमेझींग आनी ब्युटिफूल ग्रीनरीन काय बरें दिसता ड्रोनाचे व्हिडिओज ओके आनी हांगासर खूब मेमरीज आसा हांगासर आमी थोडे दीस पयलीं फिशींग केल्या भुरग्यांनी नुस्तें धरलां कुल्ल्यो धरल्या खूब कितें कितें धरलां पण आतां तसलें कांयच ना कित्याक आतां ट्रॅक्टर चलयलो हांगासर आतां हांगासर भात घालतले लोक यू नो हांगासर तुमी बांय पळयलेली आसतली न्हू ही पळय कशी मद्दी आसा पळय ती आनी कितली ब्युटिफूल दिसता पळोवपाकूय ही व्हिडिओ हो ड्रोन शॉट तुमकां आवडला जाल्यार कॉमेंट करून सांगा म्हाका अशेच ड्रोन व्हिडिओज तुमकां घालीत रावता ओके आनी आमच्या सॅनिटोन कुल्ल्यो धरल्या खंय पळयात कश्यो त्यो ब्रो फ्रेश कॅच आत्ता हाडलं हे आयशी घालूं ना चुकेन मेवली म्हाका घालूंक गेल्यार मेवताय ओके गायज आयज तुमी पळोवंक शकता अळसाण्याचो रोस रायस आमो आनी अंकितान खंय वदो दनपारां ज्यो रांदपाक ताकत नासली म्हणून बाबड्यान हे केल्ले ऑर्डर इडली आनी तो पळय थंय सांबार दनपारचो उरलेलो कित्याक वेस्ट करया न्हू चला चालू करया भूक लागल्या म्हाका पिसी गो परफ्यूमाचो वास घेता की शिमू ओके सो गायज तुम्ही आयज व्हिडिओ पळयला आसतली आमची न्हू अंकिताक न्हू जोर येयला थंडी जाल्या आनी तेणी बाबड्यान तरी आपणाच्या घराचें काम केल्लेलें आसा ओके आनी हांवूय म्हाज्या कामान बिजी आसलो म्हाकाय बरें ना म्हाजो आवाज बीन चेंज जाला पळय म्हाकाय थंडी जाल्या बट इट वॉज अमेझींग यू नो आमी जे व्हिडियोज घालतात तुमच्या खातीर जस्ट टू मोटिवेट यू गायज की घरान जेन्ना न्हू फॅमिली मेंबर्स आसना न्हू सगळे प्रॉब्लम सगळे सोल्युशन सगळे प्रॉब्लम तुमचे सगळे सोल्युशन तुमचे ओके सक्सेस तुमचो कितें फुडें लुकसाण जालें तें तुमचें कित्याक तुमचो जे कोणाक फॅमिली मेंबर्स ना न्हू हांव तांकां सांगता कोणाक प्रॉब्लमां येयली जाल्यार ते तुजे फॅमिलीक शेअर जायना कित्याक तुमकां न्हू सगळ्यांक एकटो हँडल करचो पडटा जस्ट लायक ते बाबडे आपणाचे एकले हँडल करता ओके आनी हांव खूद यू नो म्हाका खूब बरें दिसता की हांव खूद मोटिवेट जाता तेजे कडल्यान की निराश न्ही होने का बिंदास रावपाचें आनी हांवें एक नोट केला म्हाज्या लायफान की यू नो एवरीथींग इज टेम्पररी अशें ना की ही वर्स जावं कितेंय जावं यू नो लायफान
परमनंट आसना आनी वॉट वी आर डुईंग आमी न्हू ह्यो व्हिडियोज करतात. ओके, थोड्या जाणांक न्हू ऑब्जेक्शन आसतले आमचे व्हिडियोजाचे, कितें व्हिडियोज करता न्हू, बट हे व्हिडियो जे आमी करतात खबर आसा, आमी यूट्यूब चॅनलाचेर तुमकां एवरीडे गूड मॅसेजूय दिता, प्लस आमी इट्स सोर्स ऑफ इनकम. आमी खूद आमचे हेजेर जिवाचेर फोकस करता. वी आर वर्किंग. आमी दीस रात एक करून व्हिडियोज घालता, रात जायसर हांव एडिटींग करता. ओके, माय हार्डवर्क. आनी थँक्यू सो मच की तुमी सगळ्यांनी न्हू म्हाका ट्रस्ट केल्लो आसा न्हू. समटायम इट्स हर्टींग व्हेरी बॅडली. समटायम लोक अशे उतरां दितात की खूप वायट दिसता, पण कितें करूं, इट्स पार्ट ऑफ लायफ. म्हाका मम्मी सदींच सांगता की लोकांचे केन्ना कितें घेवन चलनाका लायफान फुडें सरा. तुमकां पळोवपाक कोण आसचो ना. तुमी तुमचो सर्वायवल, तुमी तुमचो फुडलो फ्युचर न्हू खूद घडोवंक जाय. हें आमच्या हातीन आसा. आमी तर लोकांचेर डिपेंड रावत जाल्यार नथींग इज पॉसिबल. हे म्हाकाच न्हू, सगळ्यांक लागू जाता न्हू. आनी कोणाचेरूच डिपेंड रावपाचें न्हू. फाल्यां सकाळी कोणाक खबर तुमची मम्मी डॅडी तुमच्या वांगडा आसात नासात, तशें आसता. आनी ट्राय युअर लेवल बेस्ट टू गिव युअर मॅक्झिमम टायम टू युअर फॅमिली मेंबर्स. ओके, तशें आसता. ओके, आनी आयच्या व्हिडियोन, कालच्या व्हिडियोन तुमी पयलें आसतलें सॅनिटो भावान आमच्या मॅडिसिन्स दाखयल्या, झाडांची कितें कितें करप पळय ते. आनी हांव सॅनिटो ब्रो, हांव मना पासून तुका थँक्यू म्हणूंक सोदता की ऑल बिकॉज ऑफ यू म्हाजे खूब सारे सबस्क्रायबरांक हे मॅडिसीन मेळलेले आसा. आनी थँक्यू वन्स अगेन. तूं एक सेवियर कसो येयलो लायफान. ओके, थँक्यू सो मच माय ब्रो. आनी मे गॉड ब्लेस यू ऑलवेज. आनी हांव व्हेरी सून परत एकदा साऊथ गोवा येवपाचो आहा रिगार्डींग क्रॅब्सा बद्दल. हांव तुमकां एक मॅसेज दिवंक सोदता की सावथाक शिरोड्या हांगासर न्हू क्रॅब कल्टिवेशन, क्रॅब्स कितें तरी ते होम घरान कितें तरी क्रॅब्सांचे कितें बिजनस करता. आतां जे आमी धरूंक वयता न्हू तो क्रॅब्सांचो बिजनस करता. कशें कितें कल्टिवेट करता ते, कितें तरी कशें तरी करता. तो प्रोसेस आसा म्हाका कांय खबर ना. सो हांव सून तुमकां ती व्हिडियो घालतलो. टायम मेळटा तेन्ना साऊथ गोवा वयता आनी शूट करता ती व्हिडियो पयलीं न्हू. सारकें न्हू कितें म्हणूंक सोदता तें. सो व्हेरी सून थोडे दीस राव घालता तुमकां न्हू व्हिडियो ती. आनी म्हाजी हेअरस्टायल कशी आहा, सूट जाता की ना, कॉमेंट सेक्शनान कॉमेंट करून सांगा. म्हाका न्हू ही हेअरस्टायल खूब लायक. हांव पयलीं करतालो, मागीर तकली दुखता म्हणून मागीर कट केलें. परत आसलें तें परत वाडयलें न्हू हांव. आनी आमी जितले कामां करपाक फुडें सरता ती कामाच जायना. कितें वयर कापेत घालूंक गेलो पावस पडटा, पावस वयता वोत येता, आनी कापेत घालूंक गेलो न्हू परत पावस पडटा. अशें 3-4 दीस चालू दा. तुमी आयज ब्लॉग पयला पळय, आयज परत पावस पडला, परत एकूच कापेत घातल्या परत पावस येयलो व्हडलो. परत अशेंच जाता. आनी घरान सगळें उदीक 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 उदीक. आमचें काय टेरसीचें घर न्हू. आनी अशें न्हू की आमचें टेरसीचें घर न्हू म्हणून आमी अशें लो फील करता. वी आर फिलींग प्राऊड. आमचें टेरसीचें घर ना, कित्याक जें आमी धाकटें घर आसा पळय, परत एकदां तुमकां सांगता, आमचें जें धाकटें घर आसा न्हू, आमी एटलिस्ट एकामेकाक पळोवंक शकता. आमी वचोन एकामेका कडेन उलो मारून उलोवंक शकता. कोणाचें व्हडलें घर आसता न्हू, तेंचे कडेन घरान सूख आसना केन्ना. थोड्यांक भुरगीं आसना, थोड्यांक आनी कितें आसना. ओके, व्हडलें घर आसता कोणा कडेन. थोड्यांक हांव तुमकां खरें सांगता, कोणा कडेन घे म्हणून पयसो आसता, घे म्हणून गाडयो आसता, चलोवणार कोण आसना. घे म्हणून व्हडलें घर आसता, घरान 2 मनशां आसता, 3 मनशां आसता, एकलोच मनीस आसता, सूख आसना. सो एटलिस्ट वी हॅव व्हेरी स्मॉल हावज एंड वी आर प्राऊड की आमचे ते न्हंयांच्या घरान आमी इतली हॅपी आसता. पाणी पडटा पासून न्हू वयरसून जाल्यार दोगांय दांडो घेवन धांवता वयर लावपाक. हांव दांडो लायतालें, अंकिता सकयल भालदी लायता उदकाचे थेंबे हें करपाक. ओके, दॅट मेमरीज, दॅट मोग, दॅट रिलेशन आय कॅन फील. ओके, अशें कोणाच्या घरान जाता न्हू, म्हाका कॉमेंट सेक्शनान कॉमेंट करून सांगा. परत एकदां तुमकां सांगता, लायफ पार्टनर असो चूज करा. तो श्रीमंत आसूं नासूं फरक पडना, मनांतल्यान बरो आसचो. आनी तुमकां जर श्रीमंत जावंक जाय न्हू, वर्क टुगेदर, वर्क हार्ड न्हू, दोगांय मेळा, मेहनत करा, वर्क हार्ड. ओके, आनी दोगांय मेळोन रीच जाय न्हू.
आनी मागीर जाय तसले आपणाचे ड्रीम्स कंप्लीट करप. हे म्हाजे जे उतर हांवें सांगलां ते तुमकां पडटा न्हू जाल्यार कॉमेंट सेक्शनात म्हाका कॉमेंट करून सांगा. आनी हांव मेळटा तुमकां फाल्यांचे नेवे आनी इंट्रस्टींग व्हिडिओ. टिल देन टाटा, गुड नायट, बाय बाय. बाय बाय.